गाइस छोले भटुरे सारखे स्पेशल हांगाल्ले पळय सालिगांवचे. शुगराचे हांव कांयच खायना. मॉडिफिकेशन स्किल्स. हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. कशे आसात तुमी? आय होप तुमी सगळीं जाणां बरी आसात. सो गायज, आयज जावन आसा संडे. त्या खातीर आयज हांव मातशें बेगीन उठलें. बेगीन कित्याक उठलें सांग? हांवें न्हू गाडयेचें काम चालू आसा घरा कडेन. त्या खातीर म्हाका हांवें कितें म्हणपाक लागलो सांग, तूं आनी आपणाची तकली बेजार करनाका आनी वच म्हणून सकयल भुरग्यां वांगडा खेळपाक. त्या खातीर हांवें आतां कितें केलें सांग, फटाफट भायर सकयल वचपाक भायर सरलें. आतां शॉपार कितें गावता खावपाक जाल्यार तें घेतलें. आमच्या हांगासर न्हू एवरी संडे न्हू पुरणपोळी गावता आनी समोसा. म्हाका न्हू समोसा बी इतले आवडना, पूण म्हाजी पुरणपोळी जाल्यार सारकी फेवरेट. आतां हांव वयता शॉपाचेर पुरणपोळी हाडपाक. गायज, हांव गेल्लें आतां शॉपाचेर. जाल्यार शॉपार न्हू पुरणपोळी नासलें आनी ब्रेकफास्टाक खावपाचें कांयच सामान नासलेलें. फक्त आसले ते अंडा चॉप्स, आनी अंडा चॉप्स न्हू आमी श्रावणान खायनात. त्या खातीर न्हू हांवें चॉप्स हाडूंक ना. आतां अवीचें काम जालें का अवीक सांगता म्हाका थंय खंयसर तरी ब्रेकफास्टाक व्हर, कित्याक सांग म्हाका सारकी चरचरीत भूक लागल्या. आनी शॉपा वयली का म्हाका सुकी खाणां नाका. म्हाका मॅगी बिगी ती बिलकूल आवडना. आनी तुमकां खरें सांगू, हांवें साकर जाल्यार न्हू सोडलेलीच आसा. शुगराचें हांव कांयच खायना, कांयच. फक्त पुरणपोळी कितें आहा घरान करता न्हू, आनी पुरणपोळयेक गोड यूज करता. सो गोड तरी मातशें हेल्दी आसता न्हू. ती साकर म्हणटा ती सारकी पॉयजन. तें तर तुमकां खबरूच आसतलें. तुमकां बिमकां समज चामकूळ येता तोंडाक, जावं हातीक चामकूळ येता एट द एज ऑफ 25, जाल्यार तुमी समजपाचें की इन फ्युचर तुमकां डायबिटीज जावपाचे चान्स आसता. नाजाल्यार कोलेस्ट्रॉल तरी जातलेंच म्हणून. त्या खातीर कितें करपाचें सांग, पयलींच न्हू साकर अवॉयड करपाचें. तुमकां अशें दिसता चामकूळ येता कशें जाल्यार, कळ्ळें न्हू? चल गायज, हांव आतां वयता फटाफट रुमाचेर. थंय पळयता कितें चल्लां तें. कोण थंयसर आसा जाल्यार कितें तरी बरें केलात आसतलें ब्रेकफास्टाक. नाजाल्यार कोणाक शॉपा वयल्यान कितें तरी हाडपाक लायता जें घरा कडेन करूंक गावता तशें. मागीर हांगासर करपाचेंच न्हू. अशें म्हणून आमकां कितें जाय पडलें जाल्यार आमी सगळीं भुरगीं हांगासर करतात आनी वांगडाच करूनय खातात. ओके, सो काम चालू जाल्लें आहा आमचें फूल पावर सारकें. सेन्सर सोडयता सगळें येता पळय. कितें चल्ला रे भावा, कितें चल्ला पळयात. कितें तरी चल्ला. हो व्हील वयतलो आनी तेच्या जाग्यार हो येतलो. सो कितलो डिफरन्स आसतलो तो पळय. पळय तुका पळय वायरी बीन आसता, सेन्सर बीन आसता पळय. वयस तुम्ही पळोवंक शकता. हेका म्हणटा मॉडिफिकेशन स्किल्स. फर्स्ट यामाहा एरोक्स विथ सुपरबाईक व्हील. सो पळयात तुमी, सगळे रेडी केले स्विंगाम बीन आमी. आनी हे तुमी पळोवंक शकता हेजो सायज. अरे बाबा म्हाज्या सारकी स्पोर्ट्स बायक कही. हांगासर आतां पळय ब्रेकाचें सिस्टम चालू आहा. हें इम्पॉर्टंट. हें ना जाल्यार कांय काम जावचें ना. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. हेलो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं आज हम बनाने जा रहे हैं पकौड़ा. आज आमी करता भजी. कित्याक की आमकां लागल्यार खूब सारकी भूक. कित्याक सकाळच्या फुडें सकाळीं आयज हांव हांगा गेल्लेलें एसटीडीर. तेन्ना म्हाका कांय खावपाक गावोंक ना. आनी आतां 2-3 वरां जालीं सारकें पोटान म्हाज्या हुनीर जावपाक लागलें. त्या खातीर आमी करता आतां भजी. देखो अभी कैसे दीदी मस्त स्पेशल कट कर रही है. बंद कर. तो देख सकते हो गाइस, आज हमने बनाया प्याज की पकौड़ी. वाव, कितना मस्त है. आपको चाहिए आप कमेंट में बोलो, हम आपके लिए भी बनाए. हाँ, 50 का भी. गाइस ये देखो, यहाँ हम है, ये मेरे दोस्त है, और यहाँ पार्टी हो रही है पकोड़े और पेप्सी की. पार्टी नहीं, पार्टी. अच्छी हुई है. वाव,
मजा आ दिख जाएगा को देखने दे कौन सा लेगी दीदी। कौन सा भी लेना रे? सो गाईज स्टॉक वर्सीस मॉडिफाईड कितलो डिफरन्स आसा पळय. आनी म्हाका एकल्या मनशान सांगलेलें मॉडिफाईड गाडयांची कित्याक घालता. त्या मनशाक दिसलेलें की आमी ठणठण मारी मॉडिफिकेशन करतात म्हणून. सांगतलो हेच्या बद्दल शुअर. सो गायज आतां न्हू म्हाका हो बी छोले भटुरे खावपाक सालिगांव घेवन येयला हय पळय हांगासर. आनी मेन थिंग न्हू म्हाका सारकी भूक लागलेली आनी आतां जाल्यार सारकी म्हाकाय लागल्या भूक. हांव रातसून गाडयो फाटल्या ना आनी गाडी आतां इन्स्टॉल केल्या, रेडी केल्या सगळे टायर बियर घालून. म्हाजी फुटल्या सारकी भूक लागल्या, काय सांगना. सो गायज आमी न्हू सकाळच्यान काय खांगना. हांवें तरी भजी तरी खाल्लली दनपारां, पूण हांवें काय खांक नासलें. त्या खातीर आमी हांगासर येयला पळय छोले भटुरा. पिने गेले क्या भैया? केदो पुरी आहा ते पळय. गाईज छोले भटुरे सारखे स्पेशल हांगाल्ले पळय सालिगांवचे. वयर पावसूय पडपाचो आसा, सो फटाफट आमी करया हेजें काम चालू. सो गायज तुमी पळोवपाक शकता की येदो व्हडलो भटुरा आहा तो म्हणजे पुरी. आनी हे जावन आसा छोले आनी कांदो आनी हे कॅरट. पाक कसो हा टेस्ट? चड बरो आसा. तुका लायक जालो मो हय टेस्ट? शुअर मो हय. 1000%. आनी तुमी पळोवंक शकता आनी एक भटुरा काबारूय केलो. आनी हांव थंयता आमकां आयज रेसिंगेन म्हाका तूं सारकी जिंकले. भूक तुका खूब लागलेली. भूक लागलेली न्हू. करून चुरचुरोन भूक लागलेली. काय काय चल खा खा. काय बरी पळय व्यू आहा हांगासर. सो गायज म्हाजे एक हेतून पोट भरलें म्हाजे कडेन आनी जायना. आनी हाक दुसरी खांक लागल्या म्हणजे हाका कितें भूक लागलेली कोणाक खबर. भूक लागलेली हांवें. शुवर तूं हय. इतली कित्याक लागली भूक तुका? हांवें सकाळच्यान फक्त भजी खाल्लेली. हां म्हणून तुका भूक लागलेली तर. पळय म्हाजे कडेन एकूच जायना आनी हाकान आतां दुसरी अर्दी गेल्ली. हांव जाणा हाक म्हाजीय खातले म्हणून. ना हांव जाणा न्हू, हांव जाणा. नाही पण ट्राय करा. तूं करूंक सोदता RX रेडी? ना तूं करूंक सोदता दिसता. हेवटेन पळय गो, तूं गाडी रेडी करूंक सोदता ही. सो गायज तुमी पळोवंक शकता हांवें गाडी लायफान फक्त एकदांच चलयल्या, ज्या दिसा त्या भुरग्या कडल्यान हाडल्या पळय ती. पावस कमी जालो काय ही गाडी हांव उसयतलो आनी हे म्हाका हेल्प करतले मगो हेल्प म्हाका. हय खंय पळय. सो गायज फायनली म्हाजें न्हू गाडयेचें काम जाल्लेलें आसा रेडी. आनी तुमकां कितें सांगू हांव, जी हॅपिनस ही गाडी करून म्हाका जाल्लेली आसा खबर आहा. आय कांट एक्सप्रेस. एक बेश्टो तुमकां हायलायट दाखयता. बेश्टो दाखयता कितें केलां पळय तें, आनी मागीर एक हेजो स्पेशल ब्लॉग करता. आनी कितलो खर्चो जालो कितें आहा तुमकां एक स्पेशल ब्लॉगानूच सांगता. सद्या पयलीं बेश्टें दाखयता तुमकां. पळयात हो स्टॉक टायर म्हणजे जे कंपनी दिता पळय ते धाकटुले. ओके. आनी हे तेजे ब्रेक्स, धाकटे ब्रेक्स. बट हांवें कितें इन्स्टॉल केलां जाणा तुमकां दाखयता. हें आसा मास्टरपीस. पळोवंक शकता तुमी. हे जे डिस्क ब्रेक्स आसा खबर आहा गाडयेक, हे इम्पोर्टेड डिस्क ब्रेक्स. ओके. हे हांवें केलेले आहा कितें करून ताका जुगाड करून बसयल्लेले आसा. इट टूक मी अ लॉट टायम. ओके. 1.5 year. पयशाकार कोण भाऊ आसलो जाल्यार 10 दिसान करतलो, पूण म्हाका 1.5 वरास लागले. आनी फिलींग रियली ब्लेस्ड. सस्पेन्शन भायर काडलेलें आसा, स्विंग आर्म एक्सटेंड केल्लो आसा. आनी हो टायर तुमी पळोवंक शकता केदो आसा तो. भयंकर व्हडलो टायर आसा. ओके. फाटल्यान सारकी एक सुपर बायक वायब दिता ही गाडी. ओके. सो हे तुमकां एक बेश्टे बेजिक्स दाखयला. हेजो तुमकां प्रॉपर शूट करून हांव व्हिडिओ घालता. ओके. पयला आसतलें न्हू तुमी ओदोच्या एका व्हिडिओन हांवें म्हटलेलें की लोक अशें चिंतता की आमी कितें आपूण करता तें व्हडलें, आमी कितें करता न्हू तें आमी कितें करतलीं तशें. सो जेन्ना हांव व्लॉग करतालो पयलो स्टार्टींग खबर आसा, आनी जेन्ना ही गाडी म्हाजी स्टॉक आसली, ओरिजिनल आसली, तेन्ना हांव सदींच म्हणटालो हांव आयज मॉडिफिकेशन स्टार्ट करपाचें आहा, फाल्यां करपाचें आहा, हांव आनी अंकिता म्हणटालें. सो तेतून एक भाऊ आमकां सदींच सांगतालो की तें कित्याक घालता ते ब्लॉग कित्याक घालता गाडयांचे घालनाका रे.
त्या मनशाक न्हू खबर नासलें म्हाजे मॉडिफिकेशन स्किल्स कितें पळय ती. ओके, हांव ल्हान आसतनासून सायकलीक करतालो, गाडयेक करता, म्हाजो पॅशन, म्हाजो मोग तो. म्हाज्या हितून न्हू मॉडिफिकेशन म्हणजे स्टिकर येना, कार्बन फायबर स्टिकर मारलो सायडीक, फुडले स्टिकर मारले, सगळे दसयले 3M टेपीन आनी ताका मॉडिफिकेशन म्हणिना. मॉडिफिकेशन मिन्स वॉट? एंजीन अपग्रेड आसूंक जाय गाडयेचे. ओके, गाडयेचे एंजिनाची ABCD खबर आसूंक जाय मनशाक, ताका मॉडिफिकेशन म्हणटा. लुक्स, स्किल्स, सादे वस्तू हाडून कितें लावन गाडी करूं येता ना, सेफ्टी मॅटर्स, बाकीचें कितें आहा तें, गाडीक कितें घातलेलें बरें दिसोंक जाय तें. जात्रा एडिशन कशी आई बाबाचो आशिर्वाद झगामागा सगळ्याक झगामागा तें बरें दिसना. ओके, सो तशें आसता. सो अशें पासून एनकावंटर जाल्लेले आसा लोक म्हाज्या लायफान. सो खूब बरें दिसता म्हाका. आनी हांव हट्टी मनीस हांव कोणाचें आयकोन घेयना, म्हाजें कितें आहा तें हांव करता. ओके, म्हाका खंय तरी आयकपाक कशें दिसता जाल्यार आयकता हांव. जे जाग्यार म्हाका अशें दिसना की आयकचें कशें, जाल्यार हांव तें घेवन बसना, करता न्हू घेवन बसना. ओके, सो हेज्या बद्दल एक तुमकां स्पेशली व्लॉग घालतलो हांव. आनी आतां अंकिताक करता पुलाव दिसता. हय, पुलाव करता, पुलाव करूंक लायला ताका. आमी ह्या दिसांनी चिकन हें खायना न्हू, त्या खातीर, आनी श्रावण आहा त्या खातीर. सो हे दिशू आनी हेज्या बद्दल एक तुमकां प्रॉपर व्हिडिओ घालता वेरी सून. आनी आमी चवथीचें सामान हाडपाक न्हू खंय तरी वयपाचें आसा, लॉंग रायड. तुमकां खबर आसा आमी कार घेवन वचना, आमी बायक घेवन वयता. ओके, आमची कामां आमी खूद करता, लोकांक सांगिना. ओके, लोकांक अशें दिसता की तें आनी उलयना, सोडून घाल. ओके, चला. सो गायज, तुमकां तर खबरूच आसा न्हू चवथ लागीं पावलेली आसा ती. आनी चवथीक सारकें न्हू आयच्यान 24 दीस उरल्या. आनी मेन थिंग कितें सांग, आमकां दोगांकूच खूब सारी, चूप रे चावो नाका, खूब सारी चवथीची न्हू तयारी करपाक जाय. तुमच्या घरान तरी खूब व्हडली फॅमिली आसतली, 5 जाणां, कोणाच्या घरान 15, कोणाच्या घरान 20 जाणां सुद्दां आसता न्हू रे. हवी गणपती हाडप, तेची पुजा करप, ती फकाणाची कामां न्हू. आनी गायज, ह्या दिसांनी न्हू आमकां खूब 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 इंस्टाग्रामाचेर मॅसेजीस येता की आमकां मेळपाक यो म्हणून. तुमकां हांव सो सॉरी म्हणपाक शकता. ह्या दिसांनी आमी सो सॉरी म्हणटा, कित्याक की तुमकां आमी ह्या दिसांनी मेळपाक येवपाक शकची ना. अरे चूप रे, तूं तसो करता मागीर शकाना मागीर हांव खंय पावलें रे हांवे खबर तुज्या. सो गायज, आमकां खूब सारे मॅसेजीस येता की आयज संडे आसा, आयज सॅटर्डे आसा, म्हाका मेळोंक यो. पूण आमी येवंक शकना, कित्याक आमी दोगांच जाणां घरान मेळोन चवथीची तयारी करता गायज. सो सॉरी. ओके, ह्या दिसांनी मातशें आमी बिजी आसा, आमकां अंडरस्टँड करून घ्या. आमकां सगळें आतां पेंटींग करूंक जाय, सगळें साफ करूंक जाय, खूब कामां आसा, खूब न्हू खूब कामां आसा. आनी आयज हांवें म्हाजी गाडी रेडी केल्लेली आसा, हांव खूब हॅपी आहा सारको. ओके, थँक्यू सो मच. तुमी सगळ्यांनी म्हाका खूब सपोर्ट केला. आनी कोणी करूंक ना तेकाय हांव थँक्यू म्हणूंक सोदता. कोणी डिमोटिवेट केला तेकाय हांव थँक्यू म्हणूंक सोदता. आनी कोणाक आमच्या दोळ्यांनी कितें दिसता ओके, नो इश्यूज. सो मोग आसूं गायज, आनी थँक्यू सो मच फॉर लॉट्स ऑफ लव अँड सपोर्ट. आनी हांव मेळटा तुमकां फाल्यांच्या नव्या आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओन, कित्याक फाल्यां सकाळी फुडें म्हाका वचूंक जाय गाडी सर्विसींग करपाक. आनी गायज, आतां जाल्लेली आसा रातची 2 जाल्लेली आसा, सकाळी बेगीन उठूंक जाय, लँडिंग रावंक जाय. 4 वरांची तुका जॅम मेळटली. चला, बाय बाय, टाटा, गुड नाईट. बाय बाय.